सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. समूर्त सांबाळता तो मनीस जायते योद्न करता. आज्ञा पाळता तो मनीस शांतीचे योद्न भेटयता. उपकार आटोयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता. आनी भीक दिता तो वाखाणणेचो योद्न समोर पिता. खोटेपणांतावन तूं पयस सोरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. अप्रमाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगळ्यो वस्तू समृद्धी प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो परमळ भोव वर्त्या देवाशी चडत वेता. सुगुणी मनशाचो योद्न देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण करूं नाका. हांसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो धावो वांटो दी. भोव वर्त्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुविती प्रमाणे उदारपणान तुंय दी. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान फारीक करता. 7 पावटी अदीक तो तुका दितलो. लोंच ताका दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनाचेर तुजो भावार्थ दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पर एक नितीदार आनी मनशांची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यांव. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मळब ताचें नितीवंतपण परगट्टा. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यांव. आयक, म्हजे पोरजे सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरोध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यांव. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो आंगवणो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्यांव. उद्गार. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां ओ शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत तुमाळ्या बराबर तो घरांदारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो. आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडतलो. पयलीं आसात तीं 100 जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण्यातल्यान आपणाक जायतें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावूय म्हूण मागतांव. आनी सोगटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणतांव. आमेन.